धुवून घेऊया तांदूळ. आणि आम्ही हांगासर वापरतात ते पंचामृता बासमती रायस. साधारण जितके तांदूळ घेतला न्हू तितकीच साखर घेवपाची. हे तांदूळ धुवून हाडलेले आहे अशेंच एक 5 मिनटां धुतलेले तांदूळ तशेंच दवरपाचे. मातशें गरम जालें की तूप घालपाचें भितर. तूप मातशें गरम जालें की मागीर तितून मातशें ते तांदूळ मातशें भाजून घेवपाचे. लवंगां घातली 4. हे किती गरम होतात. आता हो शिजल्यासारखो जाला. तितून साखर आतां घालपाची. तुका जाय जाल्यार रंग जावं तसलो घालूं येता. वेलची. आता हितून तुमी मागीर जाय जाल्यार काजू किशमिश आनी बदाम जाय ते घालूं येता. पाणी आटलें सगळें की जालें साखर.